कितें जालां रे आयकात आयकात करून मोबायल मागता तो आयजू कितें नो मोबायल घेतला कितें रे एक काम कर बाजारान वच मोटराक स्पीकर लाय आनी मागीर अनाउन्समेंट कर आयकात आयकात करून सांग मॅथ्यू आयज ऑफिसान एक नवें चेडूं जॉयन जालां कितें दिसता रे पळोवपाक दोनया बोगस ताका दोनया बोगस बगोर बगोर हॉट हॉट करता ताका तीख खावपाची चड संवय जाली आल्सर जावन मोत्तलो पाड पडलो कसली पोजळी चिंतना ताच्या मतीन येतात देवचाराचो पोर तो देवचाराचो पूत हो दोनया बोगस ताका बोगस कितें दिसता रे पळोवपाक सारकें हॉट हॉट सेक्सी जालां साहेबाच्या कॅबिनान एकदम बरें दिसता टाइमपास बरो जातलो आतां चान्स तर टाइमपास बरो जातलो हे तुका सांगता त्या चेडवाचेर म्हजो दोडो आहा आनी तुका सांगता ताच्या बराबर टाइमपास हांव करतलो ताचो चान्स हांव मारतलो आनी तुमकां दोगांयकूय सांगता तुमकां आमचे मदें पडपाची कसलीच गरज ना एक सांग रे तूं काजारी मरे तू काजारी मरे आनी बायल आसतना तुका आंक बाल चेडवा बरोबर टाइमपास करूंक जाय बोल मरे तूं हांव काजारी वय आनी तूं कितें आंकवार रे तू काजारी न्हू रे आहा रे खबर हांव काजारी म्हणून खबर आहा रे मागीर पूण तुज्या आनी म्हजे भितर जाय तो फरक आहा फरक हय आनी कसलो रे अरे तू नवो काजारी मागीर पळोवपाक दिसता 4 भुरग्यांचो पाय आनी हांव तेका भुरग्यांचो पाय तरी पूण यंग आनी हँडसम बरोबर तेणे मरे आपल्या काजारी जिवितार वार्निश काढल्या देखून ताचे काजारी जिवीत शायन जाता शायनचे भाशेन दवरला तें हाचे भाशेन हो चेडवा फाटल्यान धांवता मरे पूण हांव चेडवा फाटल्यान धांवना चेडवा म्हाज्या फाटल्यान धांवतात सारकी पिशी जातात मरे आपूच जातात म्हाका पळोवन सारकी म्हजे लागीं काजार जावंक सोदता ती सोदमत हांव आंकवार म्हणून सारकें कारण तूं बोटा काजाराची मुदी घालिना आनी काजाराची मुदी घाल बोटाक मागीर चेवडाक गमतलें तूं काजारी म्हणून आनी वसलो काजारी बेळशेलो काजारी सारको बेळशेलो काजारी मुदी हुंय आसा रे तुजी काजाराची आसा रे ओ कोणा कुमारीच्या फाटल्यान निघून खाली रे ना जोड्ड्या हाती आहा बोटाक टायट बसता म्हणून काडून दवरल्या बरो आहा कुमारचे बऱ्यो खबऱ्यो करता आनी सगलो आभ्रास आभ्रास करता सायबा दोनया बोगस ताका कसली ओकमानाची उतरां उलयता शी कसली तुमची ही कामां रे कसले तुमचे जिवीत रे बगो चेडो बायलांच्योच खबरो आरे चेडो बायलांक पडून तुमी इतले आबूज कित्याक जातात रे तुमी जाणात मरे चेडवांक बायलांक वायट नदरेन पळोवप म्हणजे एक व्हडलें पातक ओय आनी चेडवा बायलेक नदरेन वायट नदरेन पळोवप आनी तांचे सगळे वायट कर्तुबां आदारप हें जावन आसा आनीक महापातक बायबलाच्या खंयच्याय जाल्यार एका कोणशार बरयलेलें आसा ओय पेल्याचे वस्तूची आशा करूं नये शी सुदारचें भुरगे जालो हेचो शर्मा कोमेस पडटलो हय व्हडलो शर्माळीस तो शर्माळीस शर्मा आयकोंक नाका जाल्यार ऑफिसांत काम करात रे सिटींत दवरात कामाचेर अरे तुवें जाला कितें तुका तो शर्मा सांगपाची इतली खोशी आसली जाल्यार पाद्री कित्याक जागनाय सांग रे तूं जाणा मरे हांव पाद्री जावंक गेलोलो होय कोण हाडायलो पळय कोण हाडयता पळय कितें जालां तुमचें कित्याक तुमी बोव मारतात रे तेका पळयात रे पोगी रावन आपलें काम करता तो हंबर्ट कसो आहा बरो सर एकदम बरो आहा देवाचे कृपेन बरो आसा सर देवाचे बिरादेन बरो आसा देवाचे मोहिमेन बरो आसा देवाचे काकुतीन बरो आसा तूं कसो आसाय सर आयकोंक ना बोंगो रे बाबड्याचे दुनिया म्हज्या सराचे कानाचे पड्ड्याची खालकूट कर ताचे पड्डे नवे जाता तशें कर अलेक्स 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 कामाची धोका करिना काय तू जे आहे खूप ऐकला तू आजकाल चेडवाच्या फाटीक लागलाय तू एके बारी पडून पिड्ड्यार जालाय पिड्ड्यार होय सर चेडवाचेच फाटीक न्हय सर आतां तो लांबाळ्यांच्याय फाटीक धांवता आनी पाड पडलो ताका वास येता तो आख्खो वास ऑफिसान हाडून बोगता आयकोंक ना दुनिया तुमचे काम जाल्या उपरांत ताका दाखोया तो काय बरोबर बरो मनीस बरो उगडास गेलो हंबर्ट तुझ्या सगळें काम जाल्या उपरांत भितर येवन कॅबिनान म्हाका मेळ बरें सर
बरेच भाशेन तूं वच देव तुका वाट दाखोव. तुमी जाताल्यात न्हू म्हजे लागीं. हांव पाद्री कित्याक जावंक ना? होय सांग रे कोण हाडायलो तर तुका? पाद्री जावंक गेलोलो रे म्हज्या इश्टांक. आं पाद्री जावंक गेलोलो होय पूण पाद्री जावचेच वखदार असली म्हजी दुखेस्त काणी आसा. ही काणी तुमी आयकोंक पडटली पूण एकाच भागान ती काणी सोंपची ना. आं? ते काणयेक 3 भाग आसात. 3 भाग आसा? पयलो भाग सेवा धर्माचो. दुसरो भाग दुखीचो आनी तिसरो भाग खोंतीचो. आवय हे तुजे 3 भाग आमकां आयकोपाची कसलीच खोशी ना. ती तुजेच लागीं दवर. अरे आमकां पळय रे तूं सदांच तुज्या तोंडार काडोक मरे सदांच दुखी मरे. आमकां पळय आमी काय बरें लायफ एन्जॉय करता. बी हॅपी गो लाकी कितें म्हणटा रे एलेक्स तूं? इतलें टेन्शन घेवन कित्याक बसलाय? एन्जॉय लायफ मॅन. एन्जॉय लायफ. देवचाराच्या पुत्रांनो तुमी म्हाका पातकान घालतात. एन्जॉय लायफ म्हणून सांगतात. हांव बरो म्हजें काम बरें दुनिया भोगूच जालें तें नको. दुनिया कितें करता तें नको. देवचार तांच्या कुडीन घुसला. इतलेंच न्हू दुनिया देवचार तांच्या रोगतान घुसला. देवचार तांच्या शिरीन घुसपलेलो आसा. हांव बरो आनी म्हजें काम बरें म्हाका दुसरें कांयच लागना. शैतानाचें पोर.